आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे स्वागत करता आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या बरोबर आमचे सर्वोदय दमून आणि पेर्नादी ग्रामपंचायतीचे जिल्हा पंचायत पयलीचे जिल्हा पंचायत मेंबर बाब भूपेश नाईक तसेच आमचे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बायरिना आणि माझे पंचायत वांगडी हांगा ह्या प्रेसाक मुद्दामून हाजीर रावल्ले आसा। सांगपाक दिसता की जो 14 तारीख जो आमचो तोड्डा क्रीक पाट्यार जो इन्सिडंट जालो विलास मेथर यांचे जो एक इन्सिडंट जालो त्याची गाडी आडोवन कोणीतरी अज्ञान लोकांनी अज्ञान कोणीतरी मनशांनी त्याचेर केरोसीन कितें घालून ताका लासलो आणि दुर्दैवान त्याचो मृत्यू जालो। जो हॉस्पिटलान ताका जेन्ना व्हेलो थंय त्याचो मृत्यू जालो। ह्या गोष्टीचे आमकां खूब दुख्ख आसा आणि हे दुख्ख म्हणजे आमच्या साल्वादोर द मुंदान अशी घटना जी घडली हेतून आमकां खूब पंचायतीक टेन्शनूय येल्लें आसा की ही एरियेन आमच्या जाल्ली आसा। आणि विलास मेथर म्हणटा तो आमचे पंचायत प्रिमायसी आसा त्या पंचायत प्रिमायसीन त्याचे ऑफिस आसा आणि हो ह्या ऑफिसान हांगा आसतालोच म्हणजे आमच्या पंचायतीक एक जवळचो त्याचे अशी घटना घडली। त्या घटनेचो आम्ही पयली निषेध करता एज अ पंचायत आणि हांव सरपंच ह्या घटनेचो निषेध करता। प्रेस घेवपाचें कारण काही लोक जे सांगपाक म्हटल्यार पर्वरी भारतीय जनता पार्टीची ब्लॉक कमिटी जी आसा यांच्यांनी ह्या जी घटना घडला तेचेर राजकारण सुरू केल्लें आसा। दुख्ख दिसता ह्या लोकांचे की हे एक मनीस जो इन्सिडंटान गेलो अशा मनशाक सुद्धा हे सोडिना। अशा मनशाचेर सुद्धा कशें राजकारण करपाचें ते ह्या लोकां कडल्यान शिकपाचें। मॅडम म्हणटा तिका मॅडम कुंदा ताई हेणीन जेन्ना पंचायतीर आरोप केले आरोप करच्या पयलीं तेणीन पूर्ण जाणीव घेवपाक जाय। इवन तेणीन पंचायतीन इन्क्वायरी करपाक जाय आसली। ती म्हणटा क्लियरली म्हणटा की योग्य वेळी जर पंचायतीन त्या प्रोजेक्टाचेर जे कितें इलिगलिटी एक्टिविटीज केल्ले आहा तेचेर जर एक्शन घेतली जाल्यार विलास मेथर हेचो मृत्यू जावचो नासलो असो म्हणून तेणीन पंचायतीचेर आरोप केल्लो आसा। विलास मेथरान हेच्या पयलीं पंचायतीन कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा। ते सविस्तर केन्ना दिल्या आणि खंयच्या तारखेक दिल्या ते आमचे डेप्युटी सरपंच तुमकां क्लियर सांगताले। पूण जेन्ना ती कंप्लेन आमच्या पंचायतीन येयली जो प्रोसिजर कंप्लेनी फाटल्यान आसता जो करपाचो पडटा तो आमी पूर्ण केल्लो आसा त्या टायमार आणि तो प्रोसिजर करून आमी तेका त्या टायमार डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली आसा पंचायतीन। डेमोलिशन ऑर्डरीक जर डायरेक्टर पंचायत स्टे दिता जाल्यार हातून गुन्यांव कोणाचो? पंचायतीक ब्लेम हेतून कित्याक करपाचे? ही एकूच गोष्ट न्ही, कितलीशीच हांवें इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जी जाल्ली आसा पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि इलिगल जे एनक्रोचमेंट जाल्ले आसा हेंचेर आमी ताबडतोब एक्शन घेतलेली आसा आणि तो बी प्रॉपर प्रोसिजर करून आणि ह्या सगळ्या जे इलिगल जे कन्स्ट्रक्शनां कितें जाल्या तांकां पंचायत डायरेक्टरान स्टे दिल्ली आसा। जर आमी एक्शन घेता आणि पंचायत डायरेक्टर जर असल्या गोष्टींक स्टे दिता जाल्यार मागीर पंचायतीन करपाचें कितें? सादें म्हाका हांव एक उदाहरण सांगता। एक नोटीस काडलेली हांवें ते नोटिसेक सुद्धा स्टे दिल्ली आहा ह्या पंचायत डायरेक्टरान। आज सरकार बीजेपीचो आहा तेंच्यांनी हे डायरेक्टराक सांगपाक जाय पंचायत मिनिस्टरान फुडाकार घेवन डायरेक्टराक सांगूंक जाय बाबा हे पंचायत जी इलिगल कन्स्ट्रक्शनांक नोटिसी काडटा ताका तुमी खंयच्या बेजीचेर स्टे दिता हे सांगपाक जाय। आमचो माननीय आमदार श्री रोहन खंवटे हांच्यांनी असेंब्लीक सुद्धा एक क्वेश्चन घातलेले की अशे जे घटना घडटा जे पंचायत डेमोलिशन ऑर्डर काडटा ताका डायरेक्टर पंचायत स्टे दिता हे तेणीन असेंब्लीन सुद्धा मांडलेले आसा। आयज
पंचायतीक खंयच ब्लेम करपाची गरज ना. पंचायतीन आपली जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडलेली आसा आणि तेचेर एक्शनूय घेतलेली आसा. म्हाका इतलें सांगपाक जाय, आमचे साल्वादोर द मोन भाग जो आसा, हे दोंगर जे आसा तेणी येवन स्वता हांगा पळोवचे. हे दोंगरांनी कितल्यो बिल्डिंगो जाल्या हे तेणी दाखोवचे. बेश्टो आरोप करचे न्हू. आणि मुद्दामून सांगूंक सोदता, एक किटला एक दोंगर घेतला 40,000 स्क्वेअर मिटर. तो आयज बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा त्या गव्हर्नमेंटान मंत्री म्हणून पद भोगता आणि सिनियर मंत्री जाय जाल्यार सगळी फायल फुड्यान दवरूंक जाता. म्हाका टायम जाय. तशेंच आनीकूय हा त्या मंत्र्यान घेतलेले प्रॉपर्टी. पयलीं हेंच्यांनी आपूण सारखे रावपाचे आणि दुसऱ्यांक रिती शिकोवपाचे. आणि खंयच्या एरियेन बिल्डिंग जाल्या पळय तेचो सारको अभ्यास करचो आणि मागीर आरोप करचो. कितें कितें कारवाई केल्या आणि केन्ना केल्या त्याची सविस्तर माहिती जी आसा पळय ती मागता डेप्युटी सरपंच तेणें सविस्तर माहिती दिवची. सुवातीक म्हटल्यार सगळे चडशे आमच्या सरपंचान कवर केल्ले आसा. सांगपाचें म्हणजे इतलेंच की जेन्ना आमी मिडिया वापरून लोकांक कितें सांगतात पळय ते सारकें सांगचें. म्हाका दिसता आतांचे जे आमचे बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा पळय तांकां तो संवयूच जाला. गांवो जाला खंय वखद लायता दुसरे कडेन. हांगाय तशेंच जाला. हांगाय तेंच्यांनी तेच केलें. अरे बाबा कोण तो हे जालो तुका जळो. ही घटना इज व्हेरी टॉर्चरिंग. दिस इज समथिंग विच हॅज नेवर हॅपन्ड इन गोवा. आय बीन बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन गोवा. सो हियर वी नीड टू इन्व्हेस्टिगेट की बाबा हू डीड दिस, वॉट हॅपन्ड. कोणाचो बापूय ना जालो, कोणाची फॅमिली उद्ध्वस्त जाली. थंय तेजेर हेच ना त्या फॅमिलीचे प्रोटेक्शन. बाबा ताजेर जालां आतां फाल्यां तेजे फॅमिलीचेर जातलें. आर वी टेकिंग केअर ऑफ दॅट फॅमिली? नो. कितें काय म्हटल्यार पंचायतीचेर ब्लेम कर, सरपंचाचेर ब्लेम कर, आनी कोणाचेर ब्लेम कर. जशें सरपंचान सांगलेल्या प्रमाणे तो ह्या पंचायतीनूच आसतलो दीस रात सकाळसान. ताची शॉप आसा. आनी एज कम्पेर्ड टू द कंप्लेंट्स न्ही आमच्या कुंदा मॅडम तिणें सरसकट सांगलें की आमी कांय एक्शन घेतली ना म्हणून. ही आसा डेमोलिशन ऑर्डर आमी काडल्या. ताणें कंप्लेंट पयली एका कोणाचेर एका मनशाचेर केल्या. हांव नांव घेना. जर डिटेल्स जाय पडली पुलीस जर मागता आमी पुलिसाक सगळे फ्रॉम द डे दिस इन्सिडेंट हॅज हॅपन्ड till today, now, before we have come here, before this, we have been giving all possible information to society. So, ही एक ताणें हें केल्लें आमी डेमोलिशन ऑर्डर काडली. डेमोलिशन ऑर्डर केन्ना पास केल्या 10 ऑगस्टाक. हे फुडें मॅटर गेले कोणा कडेन त्या बिल्डरान घाली कंप्लेंट बिफोर द एडिशनल डायरेक्टर. दिस इज वेन नाव 31st. इमिजिएटली द डायरेक्टर हॅज गिवन द स्टे ऑर्डर. अशेंच न्ही हांगा खुबश्यो अश्यो जाल्या ज्यो आमी डेमोलिशन ऑर्डर काडटा आनी फुडें धाडटा. वेन दीज स्टे ऑर्डर्स आर ग्रांटेड, आय डोंट नो हाव दीस डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत विच इज अगेन अंडर द बीजेपी गव्हर्नमेंट आर गिविंग स्टे. ते थंय ऑफिसर्स बसता तांकां कळना. दे आर नॉट इन्व्हेस्टिगेटिंग द मॅटर्स. काय म्हणटा आमी बेश्टी डेमोलिशन ऑर्डर काडची ना न्ही. परमिशन्स नाच म्हणून आमी डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या. बट दे आर नॉट इन्व्हेस्टिगेटिंग द मॅटर. काडली उठ सूट स्टे. जेन्ना अश्यो तांकां रसरशीत स्टे मेळटा पळय तेन्ना जर ही जर स्टे तेंच्यांनी अलाव करूंक नाशिल्ली, डेमोलिशन काडलेली जाल्यार तेन्नाच ते डेमोलिशन जातले आसले. तो बिल्डर फुडें इलिगल कामां करचो नाशिल्लो आनी आज हो जीव वचचो नाशिल्लो. सो काल म्हणून विक्री जाल्या की आमी कांय एक्शन घेवंक ना पंचायतीन. पंचायतीन एक्शन घेतल्या. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतान स्टे दिवंक ना म्हणून तो बिल्डर आपली इलिगॅलिटी चालूच दवरतालो. सो तेन्ना हांव म्हणटा कितें की आमी जेन्ना लोकांक कितें सांगतात न्ही बऱ्या भशेन सांगचें. आमी जे कितें उलयता तेजेर आमचो पयलीं अभ्यास जाल्लो जाय, होमवर्क जाल्लो जाय. वगीत लोकांक कितेंचें कितेंय सांगचें न्ही. आज सगळेच लोक कन्फ्यूज जाल्या. एक पयलीं म्हणजे कोरोनाचो त्रास, इकॉनॉमी हे ते आनी असले इन्सिडंट्स करून आमी कितें म्हणून करतात काय. वॉट एक्झाम्पल्स आर वी सेटिंग बिफोर आवर चिल्ड्रन अँड द पीपल ऑफ गोवा. Goa's name is spoilt on every front. And if we don't look out into this murder incident as a murder incident, we don't investigate who is responsible for this, leaving politics aside, then I don't think so हे चलतूच रावतले. सो म्हजी अपील आसा आतां मॅडम कुंदा कडेच की हे मॅटर डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन स्टेक आसा. ओपन दिस अप, इन्व्हेस्टिगेट अँड वेकेट दिस स्टे. इफ आय एम चॅलेंजिंग टू वेकेट दिस स्टे अँड गो अहेड विथ द डेमोलिशन्स. We will be there to there. आमच्या सबंद पंचायत थंय आसतली along with the police and along with the staff to carry these demolitions. I'm challenging. हे जाता जाल्यार डेमोलिश करा. उगीच हांगासर थंयसर लोकांक उलोवन हें करपाची गरज ना. कामां करून दाखया. आमी करतात तांकां कामां करतात तांकां हाडूं नाका आनी वयल्यान तांचीच नांवां घाण करतात. इतलेंच सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. आनी हांव
अपील करता लोकां कडेन की असले जे कोणी कितें उलयता आनी ताचेर न विश्वास दवरता जर ते तुमकां जर कितें फटींग सांगता तुमी तरी वचून फायंड आउट करा आमी आसात हांगा तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक वी आर पब्लीक सर्वंट्स अँड वी आर बिहेविंग लायक पब्लीक सर्वंट कळलं की तो आरटीआयचे इन्फॉर्मेशन ताका दिवंक ना म्हणून आमी सगळें इन्स्पेक्शन दिलां तो त्या दिसा हांगा पंचायतीन आयिल्लो पळय त्याच दिसा तो आयला ताणें तिची कंप्लेनूय घाल्या आणि आमी त्याच दिसा ती कंप्लेन जे कॉग्निझन 20 तारखेक आमी इन्स्पेक्शन काडलें आनी वी वर इन प्रोसेस आता भायर कितें जालें आनी कितें जालें काय वी डोंट नो सो आय फील की वी ऑल आर डुईंग आवर वर्क वी मस्ट डू हियर आवर वर्क सो रिक्वेस्टिंग एवरीबडी की असले करचे न्ही म्हणून आणि एक गजाल म्हणल्यार तीच कुंदा मॅडम सम डेज अगो बायलांची सुरक्षा म्हणून एका मिनिस्टरा अगेन्स्ट उलयताली आता तीच त्या मिनिस्टराक घेवन ताज्या वांगडा घेवन बसल्या आणि आपण स्वताक सुरक्षीत समजता जाल्यार आय डोंट नो पण बायलांचे अशें आसता की एका टायमार एकूच उलोवंक जाय आता बाबले बॅलन्स ऑफ कन्व्हिनियन्सा प्रमाणे आता हे उलयले मागीर ते उलयले ना तातूंत मनशाची क्रेडिबिलिटी वता and on front of the social media she statement due she has I don't know on what basis she has spoken or what she has done but she's even troubling us and creating a block stop in doing our duties and performance she cannot stop us like this next time when she speaks she should speak responsibly I feel हांवें तो फाटलो एक इलेक्शनाचो व्हिडिओ पळयला त्याच्या रिना मॅडमीन सांगला ही बायल हा पळय कुंदा मॅडम ही विदाउट नॉलेज काय स्टडी नासतना उलयता जो इन्सिडंट एका आमदाराचेर उलयली ते आमदारा पासून तांकां भंय दिसतालो पळय तेन्ना इतले तेचेर किचड फेक तेचे इतले आरोप केले आणि आयज आमदार तो खंय आयज त्यांच्या बरोबर आयज त्या आमदाराचो भंय दिसना म्हणजे तुका फकत एक उलोवपाक फुडें केल्या आणि तू कितें उलयतली आमी जे तेणेन आरोप केला जे आमच्या पंचायतीन तेचे खंडन करता 14 तारखेर जी घटना पळय आमच्या पंचायती परिसरात घडल्या पळय ती एकदम दुर्भाग्य अशी आसा आणि अश्यो घटना केन्नाच घडच्यो न्हू कोणाच्याच बाबतींत आता ह्या सगळ्या कारणीभूत कोण असो एक प्रश्न येता आणि हितून कशें आहा पळय बिनबुडाचे आरोप कोणाचेरूय केले वयता आणि हे फक्त कितें थोडीशी स्टंटबाजी पब्लिसिटी चीप पब्लिसिटी म्हणटा पळय तेका अशी पब्लिसिटी कोणूच रिसोर्ट करच्यो न्हू हांव कोणाचें नांव घेवपाचें न्हू सजमोवपाचें सगळ्यांनी सजमोवंक जाय पण ही कशी आसता पळय ही आतां पळय इलिगॅलिटीज जर डायरेक्टर ऑफ पंचायत जर करपाक एक थोड्या फार रिस्पॉन्सिबल आसा कितें आसा जो पर्यंत आमी डेमोलिशन काडलेलें आसता आनी त्या डेमोलिशनाक जर स्टे दिली जाल्यार ताका पंचायत जबाबदार ना ही जर स्टे दिवंक नासल्यो जाल्यार ते इतक्यान मोडून वचपाचे अश्यो कितक्योश्योच घटना घडलेल्यो आसा आनी अशे कितकेशेच कडेन स्टे ऑर्डर दिल्ले आसा आमी जाय जाल्यार लिस्टां सुद्दां दिवंक शकता तुमकां गरज आसा पडलीच जाल्यार आनी परत ही आतां पळय कन्वर्जनाचें उलयता फाटली 7-8 वर्सां जाली आतां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या गोव्यान चालू आसा आनी कन्वर्जना कितें केल्ली आसा पळय ती ह्याच सरकारान केलेली आसा कितें आसा ती पंचायत कन्वर्जना करता ती पंचायत करिना ही टीसीपी आनी कॅबिनेट तेंच्यांनी पास करून ते मागीर कोणाक दिवपाचे ते कन्वर्जना दिता आनी ही अशी कन्वर्जना जर हे दिता ती कोणाक दिल्या तेजेरूय चवकशी जावची कोणाचेर बिनबुडाचे आरोप करपाचे न्हू पंचायतीन हितून कसलोच वांटो ना पंचायत फक्त गांवापुरती मर्यादीत आसता आनी गांवची समस्या सोडोवपाचो आसता आनी आतां पळय परत ह्यो गोश्टी आतां पळय जाल्ल्यो आसा पळय त्यो एकदम दुर्भाग्याच्यो आसा अश्यो केन्नाच जावचे न्हू अशें हांव मागतां आनी ह्या हितून कशें आसा पळय जागे कोणे हांगार घेतलेले आसा कोणे हे केल्ले आहा पळय ते आमचे सरपंचान आतां सांगलेलेच आसा आनी हेंचेर परत एन्क्वायरी करपा जाय दुसऱ्याचेर आरोप करच्या पयलीं आता पळय हे 1 and 14 आसा सर्वे नंबर 78 सब डिव्हिजन 5 हितून नाव आसा मेघा मनोहर आजगांवकार म्हणून म्युटेशन नंबर 61676 ही कोण आमकां कांयच खबर ना म्हण तुमी हेजेर मातशी चवकशी करची आनी अशें कितकेशेच आसूंक शकता आतां कशें आहा पळय आमच्या नजरेक थोडे करून येता ते आमी सांगता कितें म्युटेशनाक कितें आसता पळय ते आमचे नजरे आड जाता ते तलाटी आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पळयता तितून म्हणटा मामलेदार आसा कलेक्टर आसा इनवॉल्ड आसा आमकां कांयच खबर आसना